भक्तीनूर बिंदू कानावर सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार म्हणटा जिणेंत आमच्या तुझ्या वेची दिन्या सौम्या कितें पाटी आमी दिवन मोगान तुझ्या सौम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेन तुझ्या कळसा मोनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेसूच्या भक्तीन उर्बेन तुका नावाडटा सोमिया दिनवाशी कळसान उपकार म्हणटा जिणेंत आमच्या तुझ्या वेची दिन्या सौम्या कितें पाटी आमी दिव. ह्या मिसाची ते सवा हे बरी आसात. अर्गामी सितात मर्लॉन डिकॉस्टा, अर्गामी सिता जॉयल आणि नॅन्सी सिक्वेरा, प्रत्येक इरेदा खातीर मिसितात क्लिफर्ड आणि झीना मिनेजस, फादर विजय प्रभूच्या आत्म्यांक मिसितात गोन्साल्विस कुटमाची वालेन्सिया. आज आसऱ्यांच्या निवास्यांक दोनपाराचे जेवण दिला. देवादीन फादर विजय प्रभूच्या उगडासाक गोन्साल्विस कुटमाच्यांनी ह्या दानी आमी उपकार बावडता. मोगाचनो आयच्या दिसा मंगळूरचे आमचे गवळी बाप आपले एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन वा गवळीक दिक्षेचो दीस आचरण करचे संदर्भी तांच्या मिसावा खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपद्वेदा दवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोबगेवन सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद्वेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्याका प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुझ्या पुताक कुर्सार उबारलो तेदना ताची आवय ताज्या कश्टा दुखांनी वांटो घेवन कुर्सा मळी उबी आसली. ससनाचे जन्वायची ही तुझी मांडावळ वळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी सर्गार्थाच्या पुनर्जिवंतपणान भागीदारा जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विणवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रे वांग बरयल्या पत्रांतले वसा.
जेजू ह्या संसारी असताना आपणाक मरणांतलो वाटोंक चकतल्या लागी बोबगल आनी दुका गळोवन प्रार्थना आनी विनवण्यो करूंक लागलो. ताच्या मनगुल्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपले असलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें ते शिकलो आनी संपूर्ण कयेच्या शिखराक ताका उबारतास ताचे उतार पालतल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो. देवाचे उतार हे. देवाचे मुखार. श्लोक तुझ्या मोगान म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुझ्या मुखार म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुझे ते सर्वेस्परा हांव आसरो घेता, म्हाका केदींच लजेक घाली नाका. तूं निती वोन देखून म्हाका सुटका लाबय, म्हजे विनवणेक कान दी, तुर्तान म्हाका सोडूंक ये. श्लोक तुझ्या मुखार म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. जा तूं म्हजे कडप म्हजो तारो, जा तूं म्हजे कोटे म्हजे भद्रतेचो आसरो. वय करेंच तूं म्हजे कडप आनी म्हजे कोटे, देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक तुझ्या मुखार म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. सोर्या मांडलेल्या जळान हांवें संपडान अशें म्हाका राख, कित्याक तूंच म्हजो आदार. तुज्या हातान म्हजो आत्मो ओपून दिता, म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. श्लोक तुझ्या मुखार म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसा, तूंच म्हजो देव अशें म्हणटा. म्हजी जिवीत आसा तुज्याच हातान, म्हजी पाडदण येतल्या दुस्मानांच्या हातांतलो म्हाका निवार. श्लोक तुझ्या मुखार म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. तुजी बाया भक्ती आदरतल्यांक तुवें दाखयलेले उदार मोन, तुजो आसरो सत्तेल्यांक सगळ्या मुखार तुवें केल्ले उपकार. हा कितले आभार. श्लोक तुझ्या मुखार म्हाका बचाव कर सर्वेस्परा. उद्गार Alleluia, Alleluia, Alleluia. सदैव भाग्यवंत अंकवार मोरी मोर नावेने रक्त साक्षांचो मुकुट सोडूंक पावल्ले सोम्याच्या कुर्सा मुळे. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सुम्या. सिमियोन बाळका विशांत सांगल्यो संगती आयकोन ताची आवय बापूय वेचमेत जाली. तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताच्या आवयक मरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एका दारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटांची चिंतना भायर पडटली. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा भाग्यवंत ओंकार मरी दुखेस्त माता हिचें स्मरण करता. कुडींत कितेंय चड उणें जालें जाल्यार आमी आमकां दूख भोगता, वा आमच्या जिवितांत कोणीय कितेंय सांगल्या वेळार आमकां दूख आमच्या दोळ्यांत तावन उदेवन येता, वा थोडे फावटी आमकां अदीक संतोश भोगल्या वेळार आमच्या दोळ्यांत तावन
दुखां वाळटात आनी थोडे फावटी बेजाराय जाल्ल्या वेळारय आमकां आमच्या दोळ्यांत तावन दुखां वाळटात. आज पवित्र सभा दुखी सायबिणीचें स्मरण करतना तिच्या दुखांत वांटेली जावन तिची दुखां बुजोवंक आनी थांबोवंक उलो दिता. 4 वांजेलांनी वसूंक मेळिल्ल्यो मोरयेच्यो 7 दुखी हे परी आसात. पयलें जावन पयली दूख सिमोनचो प्रवाद, दुसरी दूख इजिप्ताक पलायन आनी तिसरी दूख जेजू तेंपलांत सुकोवन वेताना. चवथी दूख मोरी कुर्सच वाटेर जेजूक भेटताना. पंचवी दूख मोरी जेजूच्या कुर्सा मळी. सवी दूख मोरी जेजूची निर्जीव कूड हुस्क्यार घेताना. सातवी दूख जेजूची निकेपेची घडी. काना शारांत तिच्या उतरां सेवकांक जावन आसली तो कितें सांगता तें करा. आयच्या वांजेलांत वसतना कुर्सार उमकळून जेजू कितें सांगता तें चीत दिवन आयकल्यार ताणें सांगचीं उतरां ही तुजी आवय मोरयेची दूख संतोशान बदलोवंक आमी जेजूक विधेय जावन मोरयेक आमची आवय करून स्विकार करी जाय. आमच्या घरांनी आमची आवय आसा. तिका दुखयनासतना आमच्या सालत्या जिवितांत बरेपण करया आनी जेजूचो आदार ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. C41. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र विश्वादावाक सगळीच फळ म्हणून घे. भोव कनवळ्या बापा, जेजूच्या कुर्सा मळी उबी आसतना आमकां मोरयेक ताचे आवयक तुवें आमची दयाळ आवय करून दिली. हे देणे वळखून आमचे दुखेस आवयचो माया मोग ह्या आमच्या बलिदानांत खेरीतपणी आमी तुका भेटयता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तू आजापवन म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान अंकार मरियेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वासनेचे गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाकणता.
शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सर्व काळी मनशातय कितली अपरमी तुजी दयाळाय तुझे लानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवंदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोषान तुका वाकणता सरकार तांचे वाकणणेक आमचे ताळे मेळोन आनंदन आमी तुजी स्तुती गायता Poet, 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 dărbaroso serves porto. Sărgani संसार भरला तुझ्या वैभवात, बोल सगे तुका जय, बोल सगे तुका जय. बोल स्वर्गी तुका जय, बोल स्वर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, बोल स्वर्गी तुका जय, बोल स्वर्गी तुका जय. बोल स्वर्गी तुका जय, बोल स्वर्गी तुका जय. बापा क्रिस्तू पवित्र तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी ताणे उंडो घेतलो दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergatuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला हांव सुमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पीटर पावलो आमच्या गोळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची ककुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्याचो मेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो निस्कळपती, भाग्यवन धमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रात्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची याचना मनात धरून ताने शिकलेले प्रार्थन दीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुशितां तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमची सुवासो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराची पाप काढिले, आमची कावूक. देवाची शेळिये संसाराची पाप काढिले, आमची कावूक. देवाची शेळिये संसाराची पाप काढिले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळलेली ती सुभागी. म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. D33.
काळजा म्हज्या सुम्या येतो म्हज्या दर्या अज्ञान म्हज्या सुम्या रास्त कर म्हज्या दर्या येतो म्हज्या सुम्या फांकय प्रकाश तुजो दामदाय काळोख म्हजो पेटय मोगा म्हजो येतो म्हज्या सुम्या फांकय प्रकाश तुजो दामदाय काळोख म्हजो पेटय मोगा म्हजो प्रार्थया जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा भगवंत अंकवार मरियेच्या दुखींचो उगडास करून आमच्या ससनाचे जिवीत जोडला आमकां ससनाचे जिवीत जोडला त्या बलिदानाच्या जेवणात आम्ही आता वांटो घेतला जेजूच्या कश्टांत जे कितें उणें आसा ताचे माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितान बरोवन हाडूंक आमकां करपा दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे मोडूकार Jesuच्या टाक्या बुजवलेच्या मोगा सगळेच आमकां सांडू नाका मोगा सगळेच आमकां सांडू नाका वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा वर्णिता वर्णिता जेसूच्या देव काळजा सकाळींची मिटवणी एजच्या विकाळसा आयच्या दिसाची सर्मची मागणी कमानी कस्ट आमच्या पत्कांच्या परिपणा बसो आणि अंतरेच्या बोपय सक्रामेंतान ते तुकास कळनासतना बिटोवच्या सुमेस इरेदे पसोत बगेतम कारमरीच्या कतावेन कळसा मरिफात हांव तुका बिटयता प्रत्येक जाव मागणेच्या पोस्टलांचे इरेदे पसोत आणि पाप सैपान ह्या महिन्यात दाखोवन दिला इरेदे पसोत
हे सर हांव तुका म्हणटा सर तुजे पसत एजुसच्या बोपयत काळसा एजुसच्या तरी काळसा तुजे रासीम आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बरे करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी सोडू हांव कुशी व्हरतां सुम्या जेजू तुझ्या बोदेवी काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव बगेवन पाप सेवा जातू ताका उसवाड गटा आनी बुसावण म्हजे देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयां पडटां हांव तुका अर्गां दितां आनी तस्करी नमस्कार करतां ओर तुजो उपकार म्हणटा कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलय म्हूण आसपर्यान सांबाळय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा मुसत म्हजी कूड तुज्या हातान दितां म्हजी चिन्नां म्हजी सप म्हज्या आयच्या दिसाची कसली करण्यो तुका समर्पितां तुज्या व्हडा मना म्हज्या पत्कांच्या परिपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पसून बक्षी म्हजी स्मेस पतकां म्हज्या पतकांची काकूट कर देवा पवित्रत्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पतकां धवे पडना समच्या तुजे उपदेश सांबाळू म्हजे कायदे पाळू म्हज्या पतकांची काकूट कर म्हाका पतक्यान बक्षी भवट जिवितान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवात एक सन बाप पूत आनी पवित्रात्मा म्हूण हांव ती सत म्हणटां तुजो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पतका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटां ही सता आनी कतळीक पयस भाश घेता ती सर सता हांव सत म्हणटां आनी उसातां कित्याक तूं सस्नीक सत आनी जन्वाय आनी तुवें ती बुडापी केल्यांत तूं फटयनाय वा फुटोन फुडानाय ह्या भवतान जियोंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरतां आमेन बरवशी जिवितान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पतकांचे बुकसाणी आनी हे जिणे उपरांत सस्नीक सुख सरतली म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पतवेतार विश्वासी दयाळ आनी काकोळदार आनी तुवें ते बसयलाय ह्या बरवशान जियोंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरतां आमेन मोगा जिवितान सर्वेस्परा देवा सर्वस्त प्रासर हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पसून म्हज्या पिलासूय हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी मोग तुका फोव ह्या मोगान जियोंक आनी मरूंक हांव कुशी व्हरतां आमेन दुखी जिवितान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पतकांची हांव दूख धरतां आनी ती कंटाळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सबस्त प्रासर मोग फोव जाल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुजे कृपेच्या आदारान आनी म्हाका पता करिना म्हूण आनी पतकांचे समय सुकयतली म्हूण ती निक्षेव करता आमेन समयच्या फुड्यान मुरेक बरी खबर हाडली आनी पवित्रत्म्या वरवीं ती गर्भीस जाली नमान मुरे कृपेन बरलीस मी तुझे संगाता स्टेम तर तुम सदैव आनी सदैव फॉर तुझे कुशीची जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आपले स्मेची साखर तुझा शब्द फरमाने मुझे ते सांग नमान मुरे कृपेन बरलीस मी तुझे संगाता स्टेम तर तुम सदैव आनी सदैव फॉर तुझे कुशीची जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी देवा सोपूत मनीस जालो आनी आमच्या मदींची येलो नमान मुरे कृपेन बरलीस मी तुझे संगाता स्टेम तर तुम सदैव आनी सदैव फॉर तुझे कुशीची जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बगीन ती देवाची माये आम्हा पसोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फोव आमचे खातीर प्रार्थना येसुया बुड्यान बरी खबर दिल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशुपण घेतले आमी जाणा जाल्या तुज्या कश्टांनी कुस्सा वरवीं जल्पनाच्या आनंदाक आमी पावशी तुजी कृपा आमच्यान तस्करांनी वत म्हूण आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या स्मेमरिफात आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सशांनी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सशांनी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या सशांनी तशा आता आनी सदां सर्वदा आमेन देवा गेल्या बुड्या मुजरज्ञा सरकींचे दयेन म्हाका दिलाय तुझे तबे म्हजी मोत सुराय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन आमेन मुखार पुत्र्या सोबे आमकां आशीर्वाद दिया आमकां
बेगीन कुर्साचे करवेन बरं आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाची पुत्राची आनी पवित्र आत्म्याची नावे आमेन